साम पावलान कोरिंगरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाप. मुजी इल्ली पिसाय तुमी सोसून वेल्ले जाल्यार दया करून मुजे इल्ले सोसून व्हरा. तुमचे विशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा. कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागी लग्न करून दिल्यांत, एक आपूट अंवकारी बरे तुमकां क्रिस्ताचे पतीन करून ओपून दिल्यांत. पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान येवेक नाडली, तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी भरून पाड जातीत आनी क्रिस्तातय सादे आनी समर्पीत जिणेत थावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुमी येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार, वा आमी तुमकां परगट केले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हें सगळें तुमी सोसून व्हरत्यात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हूण लेखतल्या प्रास हांव काय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार न्हय जावंक पुरो, पूण जानवायेन हांव कितें उनो सक्कड विशयांनी वा संदर्भांनी हांव कसलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांवें ल्हान करून घेतलो. हातूंत म्हजी कांयपुनी सूख आसा. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र सभांच्या करसार जियोवन तांकां हांवें अडचणेक घाल्यो. तुमचे मदें आसतना करसाक म्हज्या हातांत कांय नासतना हांव गरजेंत पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात. कित्याक मासेदोनिया थावन आयलेल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारसिल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणाकय एक वजें जायनाशें हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलों. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता, आख्ख्या आकायांत म्हजी वडवीक लिपोवंक कोणाकय तांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना म्हणून काय, हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. देवाचें उतार हें. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या शिवाय तुमी मागतना अनुभवार्थ्यां बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गीं तशें भुमी. पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी खोट्यान थावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतार हें.